कॅप्टन आयज हायकोर्टान 72 द TCP हेजे स्ट्राक हे केला तुझे कितें? हय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव गोवा फावंडेशनाक कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा, स्पेशली डॉक्टर नॉर्मा फॉर स्प्लेंडीड फायट. म्हाका दिसता ही फर्स्ट फायट न्ही, खुबश्यो तांणी कोर्टान सान दे हॅड टू नॉक ऑन द डोर्स ऑफ द हायकोर्ट टू वीन बॅटल्स टू सेव गोवा. असले सगळे कायदे हाडलेले ह्या सरकारान, बेकायदे म्हणटा पळय ते, फक्त चोरयो करपाक, आमचे जमनी विकपाक. सो that is one. Secondly, through your channel I want to send a message loud and clear to all these हे कोण व्हडले बिल्डर आयिल्ले आहात गोंया, प्रॉपर्टी घेतिल्ले आहात, ओके, आनी ते सरकाराक डिक्टेट करता खंयचो कायदो हाड, वेदर इट वॉज 39A, 16B, आतां 17(2), ते बिल्डर डिक्टेट करून हांकां सांगतात, आनी हे मागीर पर स्क्वेअर मिटर खंय रेट फिक्स केल्ली आहा, कितले पयशे मेळपाचे पळय ते. सो दीस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर गोवा, बट द फायट वील कंटिन्यू, कित्याक हे चोर आहा ते न्हिदना, ते आतां आनी एक कायदो काडटले. एंड द पीपल अक्रॉस इंडिया, even from parliament I have said, come as tourists and go back, don't settle here. We will now do whatever required to save our land for our future generation. आमच्या भुरग्यांक जमीन दवरपाक जाय ती, आमी अशी काडून दिवचे ना. The fight will continue.